हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर खूप दिसांनी आफ्टर अ लॉंग टायम म्हणटा त्या भशेन रुटीन व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो शूट करता म्हळ्यार स्टार्ट केला आयज तसं. तुमकां तरी खबरच आसा फाटल्या दिसांक ना शूट केलें ना तुमच्या वांगडा कितें शेअर केलें. आणि हे जे फाटल्या दिसांनी तुम्ही माझे एवरी अल्टरनेट डे म्हणटा तशे व्हिडिओ पळयले पळय, ते जे हांवें तुमच्या खातीर शूट करून दवरलेले तेच हांव शेअर केले तुमच्या वांगडा. तर म्हटलें चला आतांच्यान आयच्यान रुटीन जो आसा पळय न्हू तो स्टार्ट करूया तुमच्या वांगडा शेअर करपाक. अशें म्हण आयज व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट केला. तर आयज आसा थर्सडे, ब्रेस्तार आयज, आणि सकाळची न्ही 11:15 जाले. तर आयच्यान व्हिडिओ जे आसा पळय न्हू ते स्टार्ट करता, रुटीन व्हिडिओ तुमच्या वांगडा शेअर करपाचे. सो आयज भायर पावस इतलो पडटा विचारू नाका, भरपूर पावस पडटा. कालच्यान न्ही पावस थांबलोच ना. पयर सांजचो असो पावस आसा पळय तो लागलेलो पळय न्हू तो कंटिन्यू पडत आसा. आयज तरी न्ही भायर मातसो असो करून उजवाड जावन पावस पडटा. काल इतलो काळोख, सांजचो 7 7:30 बी कसो काळोख जाता पळय न्हू तसो दीसभर काळोख आशिल्लो. उजवाड म्हणून झालोच ना. आनी भायर पळयल्यार म्हाजी तकली अशी उसळटाली जाणा, सामको भायर पळोवपाकूच बेजार येतालो, इतलें म्हाका सामकें हें जातालें. तर आयज तरी मातसो उजवाड आसा पण कंटिन्यू पावस आसा पळय तो पडत आसा. असो भरपूर असो पण ना, काल दिसा वारो बिरो मारून पावस पडटालो भरपूर व्हडलो असो. आयज कंटिन्यू आसा बट बारीक असो. दाखयता तुमकां भायर पळयात कितें जालां तें आंगण आनी भिंगण. खूब तेंपान तुमच्या वांगडा रुटीन शेअर करता न्ही, सो तुमकां दाखयता कितें कितें चेंजीस जाला ते. सो भायर पळयात हांगासर पावसान भरपूर काळोख केला. ह्या सायडीच्यान न्ही, ह्या सायडीच्यान बी सगळ्याक असो काळोख आसा. आनी असो करून बारीक बारीक पावस आसा पळय तो चालूच आसा. सो मातसो उजवाड आसा आयच्या दिसा. काल आमकां भरपूर काळोख असो आशिल्लो. आनी आंगणाक बीन तर वचपाचें ना, सगळें कंटिन्यू हें जालां म्हळ्यार शेळो जाला सगळो. फंगस चलपाक हें जालें, निसरता. हांव तर वचत ना भायर, आनी भायर इतलें काम बी आसना न्ही कांय वचपा सारकें. सो सगळ्याक अशें करून जालां. झाडां बिडां म्हळ्यार फाटल्या दिसांनी ट्रीम केल्ली सगळी परत हें जालें. सो कंटिन्यू आसा पावस. पळोवया कशें कितें तें पावसाचें. आयज थांबता काय आयजूय बी दीसभर पडटा म्हणून. सो सकाळची न्ही आतां जस्ट 11:15 सुमार जाता तें आसा. मॉर्निंगाचो रुटीन जालो म्हळ्यार ब्रेकफास्ट, मागीर तें किचन क्लीन कर, आयदनां धूव, घरातली कामां सांड बीन हें तें सगळें जालें. आतां जेवणाचे रिलेटेड दनपारचें जी कितें कामां आसता पळय ती उरल्या. सो हेणें न्ही न्हांवन देवाची पुजा बी केली हांगासर. तर हो गेल्या शॉपार, एका शॉपार धाडलेलो हांवें. आनीक म्हाजें न्हांवपाचें बी जें आसा पळय न्हू तें उरलां. सो म्हाका शावर घेवपाक जाय. तेजे पयलीं म्हटलें घरातली थोडीशीं कामां जी आसा पळय न्हू ती आटोपून घेवया अशें म्हळ्यार कितें जाता न्हांवून येयलो रे. सो न्हांवून मागीर सगळीं कामां करपाक गेलीं की ना बेजार येता घामान बिमांनी अशें म्हणून. आनी भायर असो करून इतलो कंटिन्यू पावस पडटा, थंड अशें वातावरण आहा, पण किचनाक गेलें की म्हाका स्वेटींग जाताच, गरमी ही जाताच. सो म्हणून म्हटलें थोडेशें तरी जेवणाचे रिलेटेड कितें काम बीम आसा पळय तें करून घेवया अशें म्हळ्यार मागीर न्हांवया. तेजे पयलीं हें पळयात हांगासर कपडे जे आसा पळय न्हू ते हाडून घातले हांवें. राती मशीन लायिल्लें. सो राती लायट यो वच करून मशीन तशें तुजें सकाळीं आतां ड्राय करून काडल्या कपड्याक तें पयलीं सुकपाक घालपाक जाय. आनी मागीर किचनाक वचून किचनाची कामां. आयज थर्सडे, म्हाका वॅज खाय का नॉन वॅज म्हणटकूच काल नुस्त्याचें हुमण बी जें कितें केल्लें पळय तें आसा. आनी हेंच करपाक जाय फकत वॅज. ताती कितें हाडली? ताती आशिल्ली मरे, कमी आशिल्ली. सो हेका दूद हाडपाक धाडलेलें. सो दूद नाशिल्लें हाडलें. सो ताका म्हणटा दूद जें आसा पळय तें घेवन यो अशें म्हणून. सो तो न्हांवन धुवन देवाची पुजा बी सगळी करून गेल्लो. आतां मेन म्हटल्यार हांव न्ही कपडे जे आसा पळय न्हू ते घालता, दूद तापोवपाक दवरिता आनी किचनांतली थोडीशीं कामां. ओके, सो चलो.
कपडे सुकोवंक घालून जाले भायर आनी हांगासर न्ही हांवें हें दूद जें आसा पळय न्हू तें तापोवपाक दवरलां. तर दूद तापता म्हणसर भाजी जी आसा पळय न्हू ती क्लीन करून घेता. म्हटल्यार निवळ करपाक जाय न्ही, फुडले हे तोक आसता तें फाटलें देठ काडून सगळें धुवून बिवन घेता आनी शिनून घेता सोमतीच. थोडीशी भाजी जी आसा पळय ती हांवें काडल्या कित्याक तो नॉनवेज खाता न्ही, सो ताका भाजयेचें बी व्हडलें ना. खाल्यार खातलो इल्लीशी, नाजाल्यार मागीर म्हाकाच पडटा ती खावपाक. मागीर फ्रिजान दवरून दवरून न्ही भायर उडोवपाची. अशें म्हणून म्हटलें थोडीशी करी अशें म्हणून अर्दें पॅकेट जें आसा पळय तें घेतलां हांवें करपाक. सो भाजी करता आयज. आनी शिवराक न्ही रोस करपाक बी आयज कांय ना. रोस करपाक कांय ना इन सेन्स चणे जावं कितें जें आसा पळय न्हू मूग बी कांय न्ही हांवें फुगोवंक घातलेंच ना. म्हटल्यार कशें राती कितें फुटपाक घालपाक जाय आशिल्लें न्हू, सो तें घातलेंच ना. एक्चुली याद जाल्ली म्हाका. मागीर म्हटल्यार हो नॉनवेज खाता एकल्याक लागून आनी ते शिवराक रोस बीस कितें करतले, फाल्यां परत नॉनवेज शुक्रार न्ही फाल्यां, अशें म्हणून म्हटल्यार आसूं बेश्टेच कितें करया अशें म्हणून. बट आतां म्हाजी दाळ खावपाचें मातशें सुद्दां मन ना, मूडच ना म्हाका दाळीचो. सो भाजी तर करता. हेका नॉनवेज कालचें हुमण आसा. काल आमगेर हेजें हुमण केल्लें, कितें तें बारकेलें व्हायट कलर बारीक येता तें कितें कितें तरी तेजें हुमण केल्लें काल बारीक नुस्तें. सो तें आसा थोडेंशें, तें हुमण हेका जातलें आयच्या दिसाक. आनी भाजी करता आनी पोवया. अशें चिंततालें की दाळ नाका चटणी करया म्हणून. म्हळ्यार ग्रीन चटणी न्ही, रेड चटणी जी करता पळय सुक्या मिरसांगेची, सो ती चटणी करया अशें म्हणून. इफ सपोज केली न्ही दाखयता तुमकां हांव की हांव कशें करता ती रेड चटणी जी आसा ती. सो मे बी ती करतलें, नाजाल्यार पळोवया मागीर. अजून टायम आसा, जस्ट 11:30 सुद्दां जावना अजून. पयलीं भाजी बी जी आसा पळय ती कट करून शिनून बिनून घेता. तेजो म्हळ्यार मूड चेंज जालो जाल्यार जालें अशें. म्हळ्यार चटणी आतां सद्या मायंडार आसा करपाची, मागीर कितें मूड येयलो दुसरें करतलें. सो पयलीं हें सगळें करून घेता आतां. सो ही न्ही हांगासर भाजी जी आसा पळय ना ती चॉप करून शिजपाक घातल्या. म्हटल्यार कांदो आनी भाजी. एक्चुली न्ही हितून दाळ बटाट बी घालता, बट आयज जस्ट कांदो आनी सोयीच घालून ही भाजी जी आसा पळय न्हू ती करपाची अशें चिंतलां. म्हळ्यार सिंपल अशी भाजी. आनी हांगासर न्ही हें सोय जी आसा पळय ती कातून घेतल्या चटणी वांटपा खातीर. टायम आसा अजून, जस्ट सोय कातून दवरल्या कित्याक थोडीशी भाजी घालून मागीर उरलेल्याची चटणी वांटपाची म्हणून. मागीर करता पळय न्हू तेन्ना दाखयता तुमकां. ओके, सो भाजी बी करून शावर बी घेवन मागीर चटणी जी आसा पळय ती वांटतली. सो करता तेन्ना दाखयता मागीर तुमकां. सो हांगासर न्ही रांदपाचो प्रोसिजर जो आसा पळय तो कंप्लीट जालो आसा. हुमण गरम केल्या आनी शीत भाजी हितू काडल्या आनी चटणी जी आसा पळय ती आतां करता. हेजें नॉनवेज बीन चालू आसा, ताका तांतयां बॉयल करून जाय खंय आनी हुमण. भायर न्ही पावस भरपूर पडटा, कंटिन्यू पडत आसा. सकाळीं तुमकां दाखयल्लें न्हू बारीक असो पडटा, आतां व्हडलो पडटा. मे बी तुमकां बॅकग्रावंडान आवाज जो आसा पळय तो येता आसतलो. सो गडबडीन सोय जी आसा पळय ती मिक्सरान घालून सोडली. सो म्हटल्यार आसूं तशेंच तुमकां दाखोवन घेता की हांव रेड चटणी जी आसा पळय ती कशी करता ती अशें. सो चला दाखयता. ही हांगासर थोडीशी सोय जी आसा पळय ती घेतल्या. म्हटल्यार इल्लीशी घेतल्या एकूच टायमा आनी म्हाका एकल्याकूच न्ही अशें म्हणून. सो अर्दे वळे म्हटल्यार एक वळें जें आसता पळय तें अर्दे अशें सोय घेतलें हांगासर. सो ही हांगासर सोय. आतां न्ही वांटपाक आमकां हितून भितर न्ही कितें कितें घालपाक जाय जाणा. फकत वांटूनच करता न्ही ती शिजय काय ना. हितून थोडेंशें मीठ जें आसा पळय न्हू तें घालता चवी पुरतें. थोडेशें लसूण, हांगासर हांवें 3 लसणीच्यो पाकळ्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो घेतल्यात. तेज्या नंतर हांगासर इमली सॉस. तुमकां जर इमली सॉस नाका न्ही जाल्यार तुमी आमटाण बी घालपाक जाता. सो आमटाण घालता न्ही जाल्यार हितून न्ही मातशी फुगोवन घालपाक जाय कित्याक की ती रोखडी वांटना न्ही ताका लागून. नेक्स्ट न्ही हांव हांगासर हितून चिमटी भर 1 पिंच अशी न्ही हें घालून घेता. वोवो जो आसा पळय तो घालता. थोडी जाणांनी हितून जिरें बी घालता. हांव जिरें जें आसा पळय न्हू तें घालना. जस्ट 1 पिंच अशी न्ही हांवें वोवो जो आसा पळय तो घालून घेतला हो पळय हांगासर. आनी सगळ्यांत मेन म्हटल्यार न्ही हितून आमी कशी आतां नॉर्मल चटणी वांट्टा आसतना ग्रीन चिली आनी ग्रीन कोरिएंडर घालतात. तेज्या वांट्याचें न्ही आमी हांगासर रेड चिली पावडर किंवा रेड चिली जी आसा पळय ती घालपाची. तुमकां कशें तिखट जाय पळय त्या प्रमाणे. हांवें इतलेशें सयेक न्ही 1 चमचो भर सुमार
मिडियम चमचो जो आसता पळय तो रेड चिली पावडर घातला. तुमी जाय जाल्यार न्ही हितून सुकी मिरसांग जी आसता पळय न्हू म्हणजे रेड चिली ती बी घालपाक शकता. ओके. आतां न्ही हितून आमी थोडेशें उदक जें आसा पळय तें घालून घेवया. हे हांगासर इल्लेशें उदक घालून घेता. उदक न्ही चड घालपाचें ना, मातशें कमीच अशें घालपाचें कित्याक की पातळ जाता न्ही मागीर जाय जाल्यार थोडें घालपाक जाता अशें म्हणून. सो हें आतां न्ही ग्रायंड करून घेता हांव. सो ही पळय हांगासर चटणी जी आसा पळय ती वांटून घेतली हांवें आनी अशा रितीन आमची रेड चटणी जी आसा पळय न्हू ती रेडी जाल्ली आसा. ही पळयात. ओके. सो आतां जेवपाचो टायम. सगळें जेवण बी जें आसा पळय तें रेडी जाल्लें आसा आनी चटणी बी आतां रेडी जाल्या. टायमार केली न्ही बरी पडटा नाल्यार मागीर ती फुटलेल्या भशेन जाता. फ्रिजान दवरिल्ली जाल्यार ती मागीर गरम करपाक मेळना अशीच काडून खावपाची. सो ताका लागून थोडीशी हांगासर केली हांवें. ओके. चला तर आमी आतां जेवून घेता. गूड इवनिंग. सांजची न्ही आतां 6 जाली 6 सारकी आनी सकाळचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव आतां इतले लेट असो कंटिन्यू करता. एक्चुअली जालें कितें की दनपारां जी तुमच्या वांगडा हांवें चटणीची रेसिपी शेअर केली न्ही रेसिपीज अशी तुमच्या वांगडा शेअर केली. मागीर तेच्या नंतर दनपारां जेवून बिवून घेतलें आनी मातसो रेस्ट केलो. रेस्ट इन सेन्स हें ना न्हिदलें ना अशें बट मातशें अशें आड पडलें न्हीद लागना. तुमकां तर खबरूच आसा पयलीं सावन न्हिदपाची संवय जी आसा पळय न्हू ती नाच. ताका लागून न्ही मागीर न्हिदूच पडना. पयलीं सावन दनपारचें अशें केन्ना न्हिदलेंच ना न्ही. सो इवन ते आतां सुद्दां 5 म्हयने जाले अशें म्हणटात न्ही की रेस्ट करपाक जाय. मा बसून म्हाका सदांच सांगता दिसाक 1-2दा तरी मातसो रेस्ट कर अशें म्हणून 15 मिनटां जायना. पण म्हाका न्हीद कशीच लागना. पयलीं सावन संवय ना न्ही. सो ताका लागून न्ही न्हीद लागत ना. हांव कितें करता दनपारचें जेवता बीन अशेंच बेश्टेच आड पडटा मोबायल घेवन आनी कितें घेवन 1-2 वरां अशें तशें लोळोन काडटा बट न्हीद कशीच येना. हो न्हिदलेलो. सो हेका आतां 5 सुमार उठयलो. च्या इल्ली केली च्या पिल्ली आनी आतां बसला. आयज म्हाजी तकली जी आसा पळय खूब दुखता भरपूर दुखता. तकली इन सेन्स दोळेच जे आसा पळय ते चड दुखता. सामको न्ही दोळे अशें तुटोन पडलेल्या भशेन जाता. इतले जड जावन येयला सामके. सो ताका लागून आतां अशें दिसता मातशी खरी न्हीद लागलेली न्ही जाल्यार अशें दोळे बी इतले त्रास करपा नाशिल्ले म्हणून. बट न्हिदूय बी लागना न्ही. न्हिदले बी जाल्यार मातसो दोळ्यांक जो आसा पळय तो रेस्ट मेळटा. बट म्हाज्या वांगडा अशें पॉसिबल जायत ना. केन्नाच न्हीद लागना म्हाका कितलेय जिवा बरें ना कितेंय जावं. सो आतां बसलेलें हांव मातशें लायट बी पेटयली. भायर गेल्लें भायर मच्छर खावपा लागली आनी पावसान आतांच एक 10 मिनटां जालो मातसो थारो जो आसा पळय तो घेतला. नाजाल्यार असो पावस कालच्यान पडटा. काल तरी भरपूर वारो बिरो मारूं पडटालो. आयज दिसभर कंटिन्यू पावस पडला पण असो वारो बी मारूना पण कंटिन्यू थांबनासतना पावस जो आसा पळय तो पडला. सो आतांच मातसो एक 5 ते 10 मिनटां जाली आसतली मातसो थारो घेतला. पळय आतां परत भायर बारीक असो स्टार्ट जाल्लो. हांव भितर येता तेन्ना आतां परत पडटलो. मातसो भायर वचपाक मेळना कांय ना. घरा रावून आनी बेजार येयलो. सो हो आसा भायर भोंवता हेवटेन तेवटेन दाखयता तुमकां. पावस गेलो न्ही म्हणून भायर गेल्लो हो. मेन म्हणल्यार 2 व्हिलर जी आसा पळय ती स्टार्ट करूच नाशिल्ली कितले दीस जाले. मागीर अर्जंट अशें करून खंय वचपाक भायर सरलें न्ही मागीर ती स्टार्ट जायना न्ही म्हणून स्टार्ट करून पळयता म्हणून गेल्लो. पळोवया. सो हे पळयात भायर पावस जो आसा पळय न्हू तो थांबला. बट ह्या वाटेन मातसो असो परत जो आसा पळय तो काळोख केला. पडटा काय ना पडटा पळोवया. जस्ट आतांच एक 10 मिनटां पयलींच न्ही मातसो थारो घेतलेलो. आसर असो केल्लो बट कांय सांगपाचें ना. आनी आमच्या देवळा कडेन न्ही हांगा शिवनाथाचें जें देवूळ आसा पळय न्हू थंय पालखी येयल्ली विठ्ठलाची पालखी. सो ती आतांच केला ताका लागून बी उदोवचें ना. हांवें शूट करूं ना कित्याक की खूब आवाज येतालो थंय दिंडी बी चालू आशिल्ली ताका लागून. पावस बी मातसो थांबला आनी हेणें कितें गाडी बी पुसोवन आपल्याली कितें करून दवरल्या निवळ करून. जस्ट गेला भितर जळार खाता म्हणून. चायेचो वावर जालो. सकाळचें रांदप बिनप तें सगळें जालां. आतां सांजचो चायेचो वावर जालो आनी थोडे टायमान जे आसा पळय ते रातचे जेवणाचे तयारीक लागपाक जाय. सो पळोवया आतां. एक्चुली न्ही हांव अशें भायर जर पावस बिवस ना न्ही जाल्यार 1-2 पासयो बी मारतालें वॉकिंग बी करतालें. बट पावसाक तुमी तर पयलांच आंगणाक तर पांय दिवपाचो ना. असो पांय दिलो असो स्लीप जाता. सो ताका लागून भायर वचत ना. रस्त्यार म्हणून पावसान सगळें हळशीक जावन आसा माती आनी उदक भितर. सो ताका लागून हालीं तेंपाक आतां कितले दीस जाल्यार कंटिन्यू पावस पडटा पळय पासय बिसय मारपाक कांयच मेळना. भायर वचपाकच मेळना. सो ताका लागून घराकच बसून रावपा पडटा आनी घरान रावून मेन म्हटल्यार पयलीं बेजार येता.
सो आता काय ना पळयता थोडो टायम वेट करता आनी मागीर थोड्या टायमान जेवणाची तयारी जी आसा पळय ती करपाची. ओके सो आतां आनी कांयच ना, हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ बी हांगासरूच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळ्या तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.